Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन पळयतशिल्ले सगळे आमगेल आत्मीय विक्षकांक नमस्कार. विक्षकांनो, आजी तुम्ही देवदर्शनाचे 130चे एपिसोड पळयत आसत. तुमगे सगळे काम बगलें दवरून तुम्ही देवदर्शन सदळ पळोवन हे कार्यक्रम एक यशस्वी कार्यक्रम करून दिला. आयचे ह्या एपिसोडांतू तुम्ही कोडियाल आणि मंगळूरा मध्ये आसचे कापू गांवांतू आसचे श्री वेंकटरमण देवस्थान हाजे तुम्ही दर्शन करता आसत. कोंकणी मठ म्हणून घेवचे हे देवस्थानांतू हयग्रीवरी रूपारी देव विराजमान जावन असून सगळ्यांक बरेपण करता. मस्त पुरातन जावन आशिल्ले हे देवस्थान आर्त एक नवीकरण जावन श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामी गेले अमृत हस्तान एक ताजे पुनर्प्रतिष्ठापना जाल्लेलें आसा. आयच्या कार्यक्रमांतू तुम्ही हांगा आसचे मस्त काणिकेचे हनुमंतू तशीची थंयची पुष्करणी आणि देवस्थानाचे दर्शन करता आसत. याची कापूचे श्री वेंकटरमण देवस्थान पळोवया. कार्यक्रमाक सगळ्यांक स्वागत. हरिनारायण लक्ष्मी रमणा, हरिनारायण लक्ष्मी रमणा, राक राक रे वेंकटरमणा. हरिनारायण लक्ष्मी रमणा, राक राक रे वेंकटरमणा, राक राक रे वेंकटरमणा. स्तुति करताति योगी मुनि जन, स्तुति करताति योगी मुनि जन. विनीत जाऊनु सांगाति देवगण, विनीत जाऊनु सांगाति देवगण. भजन तू गेले करताति भक्त जन, भजन तू गेले करताति भक्त जन. पावरे देवा तू संकट हरणा, राक राक रे वेंकटरमणा. हरिनारायण लक्ष्मी रमणा, राक राक रे वेंकटरमणा, राक राक रे वेंकटरमणा. श्यामलवर्ण अरविंद नयना, क्षीरसागरवासी सर्पशयना, क्षीरसागरवासी सर्पशयना. पद्मनाभ तू मदन मोहना, पद्मनाभ तू मदन मोहना. देवादिदेव पक्षी वाहना, राक राक रे वेंकटरमणा. हरिनारायण लक्ष्मी रमणा, राक राक रे वेंकटरमणा.
मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन भार्गव राम पुरुषोत्तम मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन भार्गव राम पुरुषोत्तम कृष्ण बुद्ध कलकी च पावना कृष्ण बुद्ध कलकी च पावना माधव रूप श्रीश दयाघना राक राक रे वेंकटरमणाय हरिनारायण लक्ष्मी रमणाय राक राक रे वेंकटरमणाय राक राक रे वेंकटरमणा राक राक रे वेंकटरमणा कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. कापो श्री वेंकटरमण देवस्थानात मी प्रधान अर्चक कमलाक्ष भट आम्ही आमच्या 4 तलांतर पूजा करता आसली. देवाला सेवा केल्यानंतर आमकां देवान सकळ बरेपण केलां. तशेंच हांगा पयरी चैत्र भवळ दशमीक संयमेंद्र स्वाम्यान येवन भव्य मंदिरांत सुंदर मंदिरांत दिव्य हस्तान स्वाम्याला हस्ताना पुनःप्रतिष्ठापन केलेलो कार्यक्रम विशेष जावन आसा. तांचो सहभाग जावन आमी काम केलां. आमी धन्य जावन आसात. तशेंच हांगा वेंकटरमण वैर वेंकटरमणांत पट्टादेव तशें मध्येंत हेगडेव तशेंच उत्सवाचे वरदराज वेंकटरमण तशेंच हांगा भारी काणिकेचो हनुमंत भारी काणिके जावन आसा. हांगा सकाळींची 8 गंटेक निर्माल्य विसर्जन पूजा दनपार महापूजा महानैवेद्य महापूजा रात्री पूजा इत्यादी त्रिकाल पूजा जावन क्रमार जाता आसत. तशेंच विसव कालांत चैत्र शुद्ध चैत्र आदोकून वसंत मास पुरा सुरू जावन वैशाख शुद्ध पाडवो दोकून पुनवते 15 वसंत उत्सव वसंत पूजा इत्यादी जाता. तशेंच आषाढांत उत्थान अभिषेकादशमी जेवण चातुर्मास वर्षे श्रावणांत नागर पंचमी सुतापन्नव कृष्णाष्टमी तशेंच भाद्रपदांत चवथीचे कार्यक्रम 5 दिवसाचे वैभवाचे कार्यक्रम तशेंच अनंतानोपी तशेंच नवरात्रेंत पाडवो दोकून 9 पर्यंत दुर्गा नमस्कार जावन विद्यादशमीक चंडिका हवन जाता. तशेंच मार्गशिरांत सृष्टी उत्सव मुकुटद्वादशी उत्सव माघ मासांत भीष्माष्टमी उत्सव तशेंच श्रावणांत फाल्गुणांत दशमी उत्सव प्रत्येक चंद्रतिर गांवचे चलवाले महाजना सहकारांत जाता आसा. मुख्य हंदा गांवतले प्रति शनिवार दिवस देवाक पंचामृत की पवमान कलशाभिषेक इत्यादी मुख्य प्राणाक विशेष जावन शियाळाभिषेक जावन देवा सेवा जाता आसा. ताजेन करतना जनाक पुरा धन्यता भावन तांणी लेखील तसले कार्य पुरे जावन आसा. तशें आमच्या गांवांत विशेष जावन हाका संबंध पळय आमगेले मारेमा भारी विशेष कारणीक मारेमा तिगेले स्थळाचे गांवचे न्ही परगांवतले प्रदेशाचे महाजन येवन तिगेला अभिश्ट मागून तिगेलागी अनुग्रह पाक जावन तिगेले लेखील तसले सर्व रिती देवान अनुकूल केला तसले आमगेले पेंट तशेंच ह्या जीर्णोद्धार जावन 1936 शुक्लदिन स्वाम्याल पुण्य हाताना प्रतिश्ठा जावन ताजेन करतना पयलीं देवालय स्वाम्याल हस्तान दिव्य बंदरांत चंद्रेतरी महाजना सहकारांत पुनःप्रतिष्ठापन केलेलें आसा. ह्या पुरा जाल्लो कार्यक्रम भारी धन्य जावन आसा. आमी सद्या जावन आसात. सगळ्यांक बरें जावं. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु म्हणून शेषाचलवासी वेंकटपति शेषाचलवासी वेंकटपति दासू जाऊन स्मरता दिन राती दासू जाऊन स्मरता
दिनराती शेषाचलवासी वेंकटपती शेषाचलवासी वेंकटपती घोर संसार सागर मध्ये होयलां तू घोर संसार सागर मध्ये होयलां तू भारी कष्ट पावू दणवलो स्वामी भारी कष्ट पावू दणवलो स्वामी पार घालू सद्गती दी तू मक्का पार घालू सद्गती दी तू मक्का पुराणं गलो देवा सोणू घाल का शेषाचलवासी वेंकटपती शेषाचलवासी वेंकटपती दासू जाऊन स्मरता दिनराती ओम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनी श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः स्पंदनवाहिनीचे श्रोत्रांक रक्षणापुर नामक जावनशिले अन्वर्थक नाम घेऊन शिलसले आत्ताचे प्रचलित जावनशिल नाव कापो पेंटेचे गौड सारस्वत महाजनालतर्फेन आडಳಿತ मंडळी जीर्णोद्धारतर्फेन कुंकणीमठ श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू सकळ जनांकाम वैदिक मनेतनातून स्वागत करता तसेच हांगाचे एक दोन उत्तर सांगूक एक आश पावता कसं म्हळरी भारी एक प्राचीन संस्कृतीचे एक देवालय आणतो हांगासूची आमगेले सानी पॅन्ट जाल्यारी सानी पेंटे त्यांनी होड एक कार्यक्रम करका म्हण जाल्यारी एक देवाल दया ना म्हण जाल्यारी त्या महादेवीला आशीर्वादनाची हें साध्य आशिल्लें तशें जावन घेवन एक 2006 इस्वींतू काशी मठाधीश स्वामेले कसगे हांगा मुक्काम जाल्ले वेळारी जीर्णोद्धारा उद्देश जावन घेवन तांगेलो प्रार्थना दवरलेलो मुष्टिकाणीचे कार्यक्रम इत्यादीक सगळे पेंटेज महाजनांनी भक्त महाजनांना सान होड म्हण पळय नशी तांणी सगळ्यांक प्रारंभ केलेले आजी 2017 इस्वींतू एप्रिल 21 तारीखेक पूर्वांतू सांगल्या वरी विशेष जावन घेवन देवालय एक जीर्णोद्धार जावन घेवन एक नवीकरण जावन आसलें भव्य नव्य दिव्य आनी देवालयक पूर्ण सानिध्याक एक पात्र जालो आसलो विशय आज एक ऐतिहासिक असं म्हळ्यारी 1790च्या दशकांतू कामाक्षम्मा म्हणल्यार तसले एक दंपतीनं पूजन कोरनाशिल्लें तसलें त्या एक देवाक आमगेल मलगडे म्हळ्यारी एक वैदिक कुटुंब आमगेल मलगडे जावन आशिल्लें पुंडलीक विठ्ठल भट तांणी एक विशेष जावन आराधन कोरना येयल्लें तें एक देवाक तांकां उंबळी शासना प्रकार दान दिलेलें ताजे नंतर 1873 इस्वींतू तांगेले नत्तू जावन आशिल्लें तसलें रमण भटांनी हें एक चर आनी स्थिर सत्व सकड काण घेवन महाजनाल तर्फे सकडांक जावका पेंटेक हें बरेंपण जावका म्हण घेवन श्रद्धेर भक्तीर आराधन करून घेवन आशिल्लें तसलें देवालय सकडी महाजनांक ओपसिल्लें आसा ताजे नंतर 1936 इस्वींतू आमगेले काशी मठाधीश सुखदीन स्वामेले एक विशेष तांगेले एक आशीर्वादन आसगिना देवान अनुग्रह केलेल्या प्रकारी पट्टादेव वेंकटरमण सहित हयग्रीव तसेच वरदराज वेंकटरमणाक प्रतिष्ठापने कार्यक्रम जावन घेवन आत 80 वर्साचे सन्निधाना वेळारी देवालय जीर्ण जाल्लो तसले प्रकारी आज विशेष जावन घेवन जीर्णोद्धार करता तसले एक परिस्थिती आमकां येयली आसा जाल्यार भक्तीन श्रद्धेन गांव परगांवाचे सक्कडी आबालवृद्ध स्त्री पुरुषांनी येवन घेवन हांतू मेळ घेवन सहकार दिला तसेच पेंटेचे आडಳಿತ वर्गान तसेच विशेष जावन घेवन जीर्णोद्धार समितीचे तसे युवा वर्ग तसेच महिला वृंद तसेच गांव परगांव सक्कड आमगेले कामती कुटुंब आसा बरो नायका कुटुंब आसा बरो शणे कुटुंब वैदिक मनेतन तशें भट मनेतन तशेंच हांगाचे सक्कळे मेळ आशिल्ले तसले भजकांनी करसेवेतकून प्रारंभ जालो तसले देवाल जीर्णोद्धार पर्यंत सगळ्यांनी सहकार दिवन घेवन हे कार्यक्रम जो यशस्वी करच्याक भागी जाल्लो आसा जी तशेंच परमपूज्य स्वाम्याला आशीर्वाद जावन घेवन तांणी जाल्यार पयलीं भारी एक चंद वाक्य सांगिल्लें आसा कसं म्हणा इदू भाग्य वया म्हळ्यार तसलें एक प्रवचनातून तां प्रारंभ करून घेवन कापो पेंटेक एक देवान म्हळ्यार महादेवीले एक वडयान योग्य रुपारी जीर्णोद्धार घेवन संतोष मनार बसतले परिस्थिती निमती सगळे पॅन्ट बरें जावं म्हण ताणें आशीर्वाद केला तशें विशेष जावन घेवन आमगेले मनेतनाक एक भारी एक सौभाग्य विशय म्हळ्यार पेंटेचे महाजनान सगळ्यान मेळून घेवन नोपीचे एक पर्वकालाचारी
आमगेल मालगड तुकून कोण येयले एक परंपरे पुजा आमके एक व्रत धुरत असले सगळे पेंटे तर्फेन नोपी व्रत धुरत असले एक दीक्षेचे एक अवकाश तांणी दिलेलो आसा तांकां अनंत अनंत धन्यवाद दिताजी. तशें देवाल एक परिपूर्ण रुपारी कसने एक सुयोजित जावन घेवन आलोचन करनाशी देवाल एक विशेष जावन आशिल्लें व्रत 24 घंट्याचें एक नोपी व्रत करतसल भाग्य आमगेल मनेतनान तो म्हाका मेळ्ळो आसा. त्या प्रकारे आमी धन्य म्हूण लेखताजी. तशें आनी मुखार संजलारी अशीच पेंटेच्या सहकारू तशेंच देवाल आशिर्वाद आमगेल कुटुंबाक तशें आमगे सगळे पेंटेक आसून घेवन देव सगळ्यांक बरें करो. तशी हें स्पंदन मा हिंतू कोण कोण भाग्य घेवका म्हणगे लेखील आसा की तशेंच विशेष जावन आमी तुमगेले की कळकळीन सांगून घेता जी आमगेले एक भव्य जावन आशिल्ले नवेचे जाल्ले तसल जीर्णोद्धारान तो एक पंतपुणी तुमी भेट दिवन घेवन देवाल एक कृपेक पात्र जावका म्हूण तुमगेले घाम सगळे पेंटे तर्फेन निमगून घेता. इतले वेळ तय तुम्ही कापूचे श्री व्यंकटरमण देवस्थान पळयलें. आतां एक सान विराम घेवया. Devagiri Tea presents Devadarshana. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही कापूचे श्री व्यंकटरमण देवस्थान पळयत आशिल्लीं ती. शेषाचलवासी वेंकटपती शक्तिहीन हाव युक्ती में गेल्याना शक्तिहीन हाव युक्ती में गेल्याना भक्तीन नमगलो हाव तव चरणा भक्तीन नमगलो हाव तव चरणा मुक्त करी कष्टांतुल्यान मक्का कष्टांतुल्यान मक्का भक्तवत्सला वेंकटरमणा शेषाचलवासी वेंकटपती शेषाचलवासी वेंकटपती दासू जाऊन स्मरता दिन राती शेषाचलवासी वेंकटपती शेषाचलवासी वेंकटपती शेषाचलवासी वेंकटपती. 2005 ಅಂತೂ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುದಿಂತಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಕ್ಕೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಸಿಲೆ ಆಮ್ಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಜಿಕ 2017 ನಂಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಶಿಷ್ಯ ಜವನಸಿಲೆ ಸಂಯಮಿಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಂತೂ संपूर्ण जले. या कार्यक्रम यांची महिन्याच्या एप्रिल 16 प्रारंभ जावन 21 ते 6 दिवसपर्यंत पुरा धार्मिक विधिविधान आमगेल्या देवस्थानच्या भटमाम जाल्ला प्रधान अर्चक कमलाश भटमाम नेतृत्वारी जाल्ला आसा. तशीच आजीचे एक विशेष कसन म्हणल्यार स्वाम्याल्या आशिर्वादान लास्ट इयर 2016 मे 9 ಅಂತೂ आम्ही देवाक बालालय प्रतिष्ठिकोन करसेवे प्रारंभ करून आमगे फुडली देवालय मेक्केळ्ळेलो आसा. तशीच जुलೈ 10 2016 ಅಂತೂ स्वाम्याल्या अमृतस्थान निधी कलशकोन जुलೈ 10 एप्रिल 21 ते साधारण 9 महिने ಅಂತೂ हें एक देवालय आमगेल गांवच्या परगांवच्या पुराय समाज बांधवांनो ಒಟ್ಟು जावन तनुमनद सहकार निमित्त चंद रितीरी आम्ही लेक्कील पंची 4 गंटेन मस्त विजृंभणेन वैभवान आमगे देवार पुनर्प्रतिष्ठा जाल्ला म्हणून एक संतोषाची विषय. वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद रमारमण हरि गोविंद रमारमण हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद रमारमण हरि गोविंद रमारमण हरि गोविंद
मत्स्यरूप हरि जलनिधिवासा मत्स्यरूप हरि जलनिधिवासा लक्ष्मीरमणा गोविन्दा लक्ष्मीरमणा गोविन्दा कूर्मस्वरूपा मन्दरधर हरि भक्तवत्सल रे गोविन्दा रमारमण हरि गोविन्दा रमारमण हरि गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा पद्मावती प्रिय गोविन्द पद्मनाभ हरि गोविन्द पद्मावती प्रिय गोविन्द पद्मनाभ हरि गोविन्द पद्मावती प्रिय गोविन्द पद्मनाभ हरि गोविन्द जगदोद्धारक प्रह्लाद रक्षक गोविन्दा भूवराह हरि जगदोद्धारक प्रह्लाद रक्षक गोविन्दा वामन भार्गव एकवचन प्रिय सर्वोत्तम हरि गोविन्दा रमारमण हरि गोविन्दा रमारमण हरि गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा पक्षिवाहना गोविन्द लक्ष्मीरमणा गोविन्द पक्षिवाहना गोविन्द लक्ष्मीरमणा गोविन्द पक्षिवाहना गोविन्द लक्ष्मीरमणा गोविन्द श्याम मुरारी मधुसूदन हरि श्याम मुरारी मधुसूदन हरि राधारमणा गोविन्दा राधारमणा गोविन्दा मदन जनक वेङ्कटपति मदन जनक वेङ्कटपति माधव कृष्णा गोविन्दा रमारमण हरि गोविन्दा रमारमण हरि गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा भक्तवत्सला गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द भक्तवत्सला गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा 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 आमगेले देवस्थान अति प्राक जावन 200 वर्ष इतिहास आशिल्ले देवस्थान हांगा पट्टादेव जावन आशिल्लो वेंकटरमण तशीच मूल जावन हयग्रीव तशी उत्सवाक वरदराज वेंकटरमण जावन हांगा त्रिकाल पूजनकी विशेष सेवन इत्यादी पुरा आमगेले पेंटे आसतून घेता आस आमगेले गांवचें नांव रक्षणापुरा म्हणून त्या रक्षणापुरा नांव अन्वर्थ जावन आमकां सगळ्यांक रक्षण करून हांगा राबिल्लो तसलो देव फुडल्या 1936 इस्वींत सुकृतीन स्वामीन पुनःप्रतिष्ठापन करून
80 वर्ष जाल्या त्यांची जीर्णोद्धार करता म्हणून आमगेल पेंट एक बहुकाल जावन आशिले त्यांचे प्रकार पैची दिवसाक एप्रिल 21 चैत्र बहुळ दशमीक आमगेले आता मठाधिपती जावन आशिले काशी मठ संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आले दिव्य उपस्थिती दिव्य अमृत स्थान वैभववेदी जाणून त्या देवानं पुनःप्रतिष्ठापन घेतल्या त्यांचे प्रकार त्या दिवस उत्सवादी चलू पुनःप्रतिष्ठाप उत्सव जाचून तशीची महोत्सव पुरा बाकी आशिल्ले देवाल बालाय श्रीमंत कलचेपर्यंत देवाल महोत्सव पुरो चल्ले तशें आयज दिवसांक आज देखून वैशाख मासाचे 15 दिवसा उत्सव चलता तशीची ह्या पुरा देवदर्शन कार्यक्रम करचे खातीर स्पंदना टीव्हीचे मुख चॅनलाचे सकड व सिब्बंदी वर्ग पुरा अंग वयवन देवाल पुरा सेवे भागी जालेलो आसा ह्या सेवा भागी जालेल्या मात्रान तांगेले सर्विस्टार परिपूर्ण दिवका तांगेले उद्योगांत उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करता तशीची प्रयोजक जावन देवगिरी चहाचे तांणी प्रयोजक जावन आसा ती तांगेले जीवनांत उद्देश आशिल्ले देवान उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करो तांगेले उद्योगांत देवान उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून तांगेले स्थानमान वृद्धी करून देवान सगळे समाजांक देव बरें करो म्हणून देवाला मागताची 2 उतरां आपले श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद नंदनंदन गोविंद नवनीत चोर गोविंद पशुपालक श्री गोविंद पाप विमोचन गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद दुष्ट संहार गोविंद दुरित निवारण गोविंद सकड स्पंदना वीक्षकाक हार्दिक स्वागत करता आनी हे कापू गांवचे बग्गे 2 उतरां उलयतास. कापू गांव म्हळ्यार ऐतिहासीक एक गांव. हांगा मल्हार कोटे टिपू सुलतानाल आडलिता तशीच कापू दीपस्तंभ आनी 3 मारिगुडी तशीच वेंकटरमण देवस्थान जनार्दन देवस्थान म्हळ्यार नत्तील देवस्थान ना हांगा नत्तील देव देवस्थान ना तसले एक पौराणिक हिन्नेले आशिल्ले हे कापू गांवांतू आमचे गेल म्हळ्यार एक 100 कुटुंब मात्र आसा. 100 कुटुंबांत ಒಟ್ಟು केल्यार एक 5-6 जाण जायत इतलो एक सान गांवांतू इतले उणे आमगेले समाज जन आशिल्ले ह्या गांवांतू इतलो व्हड एक कार्यक्रम केला म्हळ्यार अतिशयोक्ती जायना. ना भूतो ना भविष्यती म्हळ्यार म्हणके आमगेले ह्या देवस्थान जीर्णोद्धार जाल्लेले सक्कड आसपास गांवाक कोडयाल जावं कारकळची जावं सक्कड जाणांक आयल्याची तांकां पुरा विचित्र जाल्लो आसा. ह्या एक सान गांवांतू आमगेले आमचे गेले समाजाचे प्रति एक चेडू अबालवृद्ध स्त्री पूर ಒಟ್ಟು जावन करसेव करून तांगेले सगळे दिवस हांगाच तांणी व्यय करून ह्या एक देवस्थान मेक्कोळच्यांतू कार्यक्रमांतू भागी जावन आज एक विजृंभणेरी व्हड एक देवस्थान हांगा आमगेल्या एदराक हांगा जाल्लेलो आसा. काशी मठ स्वाम्याल्या आशिर्वादांतू तशीच मठ गोकर्ण मठाधीशाला तशीच आमगेल्या कवळे मठाधीशाला आशिर्वादांतू आमगेले एक देवस्थान विजृंभणेरी हांगा जाल्लेलो आसा. इतली सान गांवांतू एक 5.5 कोटी व्यय करून पुराजन एक सहकारांतू ह्या देवस्थान जाल्लेलो आसा. तशीच असल एक देवस्थान उभय जिल्ल्यांतू आमचे गेलेले खंय जाय न्ही म्हळ्यार म्हूण सांगेत कसले म्हळ्यार हांगाचे एक शिल्पकला जावं काष्टशिल्प जावं प्रति एक A to Z सान दुखून होडते कार्यक्रम भारी चंदयरी विजृंभणेरी जाल्लेलो आसा. तुमी ह्या सायडा अशी प्रवास करतना आमगेले कापू पेंटाक येवन आमगेले मारेमाला भेट दिवन तशीच वेंकटरमण देवस्थान पळोवन वचका म्हणून मिगेले विनंती.
वाक्चातुर्य वृद्धी कोरचे हयग्रीव हे हयग्रीवालय देवस्थान मस्त एक अप्रूपेचे देवस्थान असल पुरातन देवस्थान अर्थ एप्रिल महिन्यांतू स्वाम्यांगेले अमृत हस्तान पुनर्प्रतिष्ठापन जावन उपास सक्कड भक्तांक हात बिसून आपयतस तुम्ही कापू गेलेले तेदना ह्या वेंकटरमण देवस्थान वच्चाक विसरू नकाते कार्यक्रम पळयले तुमक सगळ्यांक धन्यवाद वीक्षकांनो आजी तुम्ही 130चे एपिसोड आमगेल देवदर्शन कार्यक्रमाचे पळयले आमगेल हे कार्यक्रमाक सक्कड सान होड गांवांतू आशिल्ले सक्कड आमगेल वीक्षकांनी एक मस्त अभूतपूर्व म्हणचे तसले एक सहकारू आनी एक प्रेरणा आमकां दिलेलो आसा हे कार्यक्रम यशस्वी कार्यक्रम म्हणच्याक आमकां मस्त भरम दिसता हे कार्यक्रमांतू आमी विंगड विंगड गांवां आसचे होड सान सक्कड रितीचे आमचे गेलेले देवस्थान दाखोवचे एक प्रयत्न केला आतां आमगे स्पंदना वाहिनी मैसूरू शिमोगा तसले दुरा गांवांकय एक पावन थंयचे आमगेल वीक्षक वर्गय आमकां फोना मुखेन एक SMS मुखेन आमकां तांकां हे कार्यक्रम मस्त खूश जाल्ले म्हणल्यार विशय सांगता सती तशें जावन आमकां आनीकय चड देवाले एक दर्शन तुमकां करोवचें एक मस्त उमेद आयली आसा देवदर्शनांतू मुखारी गोवांतशचे आमगेले मस्त पुरातन जावन आसचे कुलदेवस्थाले भव्य देवस्थान आसा ती त्या पुरा दाखोवचे प्रयत्न आमी करताचे ताजे मदेंतू मस्त आमगेल वीक्षकान सांगला म्हणके तांणी वापस तांगेले एक नव पोरने प्रोग्राम खंयचे एपिसोड तांकां पळोवका म्हण दिशिल्लो आसा त्या तांणी घालका म्हळ्यार विनंती केलेली आसा तशी केलो आमगेल देवदर्शनाचे एपिसोड तुमकां रिपीट टॅलिकास्ट हे देवदर्शन कार्यक्रमांतू चलता मुख्य जावन गोवा आसचे कुलदेवस्थानाचे एक दर्शन आमगेले हे देवदर्शन कार्यक्रम मुखेन आमी तुमकां कोरोवच्याक मस्त खूश पावता आसा ती आमगेल कार्यक्रम अशीची तुम्ही पळयता राबा तुमगेल इश्ट मित्रांक तुमगेल बंधू बांधवांक तुमगेल लेखतल्यांक सगळ्यांकय देवदर्शना खबर सांगा सद संजे 8 तुकून 8:30 तशीची सद्या सकाळी रिपीट शो 8 तुकून 8:30 स्पंदना वाहिनीरी तुमकां देवदर्शन पळोवच्याक मेळटा आज कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार Devagiri Tea presents Devadarshana.